गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन अधिकार नासतना मॉर्गेज प्रॉपर्टी विकल्यात ते प्रुडंटान शेनवारा एक्सपोज केले. मात बँकेन अधिकार नासतना ज्यो प्रॉपर्टी विकल्यात तातूंतय कोट्याचे गुड्डलसांव जाला. मॉर्गेज प्रॉपर्टीची ओरिजिनल व्हॅल्यू ऑक्शना वेळार कमी केल्या आनी उपरांत ती सेल करतना ती सामकी कमी रेटीन विकल्या. आनी ह्यो सगळ्यो प्रॉपर्टी आसात पणजे, पर्वरे, कळंगूट आनी हेर कांय प्रायम लोकेशना वेल्यो. पळोवया खासा रिपोर्ट. गोंयांतल्या प्रायम लोकेशनावेली प्रॉपर्टी तुमकां फाटले 20 वर्सांच्या रेटी परस कमी रेटीन मेळटा अशें जर सांगत जाल्यार तुमी आमकां पिशान काडटले. मात हय, अशें जावपाक शकता आनी ते कोण करपाक शकता तें आमी तुमकां सांगता. हें शक्य आसा तें फकत गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेक. जे मॉर्गेज प्रॉपर्टींचो व्हॅल्यू 1990 ते 2005 50 लाख ते कोटींच्या म्हऱ्यान आसलो, त्यो मॉर्गेज प्रॉपर्टी गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन 4 ते 5 लाखांक ऑक्शन करून विकल्यात. ह्यो सगळ्यो प्रॉपर्टी आसात पणजे, पर्वरे, बांयगिणी, कळंगूट, बागा हे सारकेल्या प्रायम लोकेशनांचेर. हें कांयच न्ही, प्रुडंटान बँकेचे असले आनीकूय कोट्यांची गुड्डलसांव वस्तून काडल्यात. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सरकारी व्हॅल्युएशन अधिकाऱ्यां वांगडा मेळून ऑक्शनात सुद्धा कशें फिक्सिंग केलां तें पळोवया. जे दिसा एका खंयचेय प्रॉपर्टीच्या ऑक्शनाची नोटीस काडल्या ताचे पयलींच ऑक्शन प्रॉपर्टी विकत घेवपी पार्टी कडल्यान बँकेच्या खात्यान पयशे पाविल्ले आसात अश्यो केसी प्रुडंटाक मेळ्ळ्यात. अश्यो कांय केसी आमी तुमचे मुखार दवरतात. ऑक्शनाचे प्रक्रिये प्रमाण इमॅक्युलेट रेसिडेन्सी पणजेंतलो एका डिफॉल्टराचो फ्लॅट ऑक्शनाक काडिल्लो 28 ऑक्टोबर 2011. मात हेच फ्लॅटाचो बीड अमाउंट 4 लाख व ते रीण आशिल्ल्या मनशाच्या खात्यात पयलींच म्हळ्यार 30 सप्टेंबर 2011 भरिल्लो आसा. ही जाली एक केस. आनीक दुसऱ्या एका केसीत 13 जून 2009 बँकेन काडिल्ले नोटिसीत एका प्रॉपर्टीचे ऑक्शन 18 जून 2009 जातले म्हूण सांगिल्लें. मात प्रॉपर्टीचे 37 लाख हे थारिल्ले बीड अमाउंटांतले 22 लाख हे ऑक्शनाची नोटीस काडचे पयलींच बँकेत इन्स्टॉलमेंटांनी भरिल्ले मेळटात. हे भरिल्ल्या इन्स्टॉलमेंटांचे हप्ते खंयचे तारखेक भरल्यात आनी कितले भरल्यात ते पळयात. 4 जून 2009 पयलो हप्तो भरलो 5 लाखांचो. 6 जून 2009 दुसरो हप्तो भरलो 10,05,000. 9 जून 2009 तिसरो हप्तो भरलो 6,95,000. अशा 3 हप्त्यांनी 22 लाख फारीक केल्यात. मॉर्गेज प्रॉपर्टीचे ऑक्शन प्राइस थारला एक, मात तीच प्रॉपर्टी विकल्या सामकी कमी रेटीन असल्यो कितलीशीच बँकेची गुड्डलसांवां प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात. एका प्रॉपर्टीची ऑक्शनाची तारीख आशिल्ली 22 सप्टेंबर 2003. ऑक्शना वेळचो प्रॉपर्टीचो व्हॅल्यू थारिल्लो 72,87,500 रुपया. मात प्रॉपर्टी विकताना विकली फक्त 12,86,000. दुसऱ्या एका प्रॉपर्टीची ऑक्शनाची तारीख आसली 31 जुलै 2006. ऑक्शना वेळचो प्रॉपर्टीचो व्हॅल्यू थारिल्लो 79,74,000. मात प्रॉपर्टी विकली फकत 59 लाखांक. तिसऱ्या एका प्रॉपर्टीची ऑक्शनाची तारीख आशिल्ली 10 एप्रिल 2001. ऑक्शना वेळचो प्रॉपर्टीचो व्हॅल्यू आशिल्लो 59,97,300 रुपया. मात प्रॉपर्टी विकली फकत 50,786 रुपया. ह्यो सगळ्यो ऑक्शन व्हॅल्यू कमी करून विकिल्ल्यो मॉर्गेज प्रॉपर्टी पणजे आनी पर्वरे ह्या प्रायम लोकेशना वेल्यो आसा. आता बँकेन लोन दिताना तांच्यांनीच थारायल्ली प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू ऑक्शना वेळार गुड्डलसांव करून ती सामकी कमी केली. त्यो कांय केसी आसात त्यो अश्यो. लोन दितना प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू थारायल्ली 50 लाख. व्हॅल्युएशनाचे वर्स आशिल्लें 1996. ऑक्शना वेळार व्हॅल्युएशन केलें 8 लाख. ऑक्शनाचे वर्स आशिल्लें 2004 आनी विकली प्रॉपर्टी फकत 8,04,500 रुपया. दुसऱ्या प्रॉपर्टीच्या लोन दितना थारायल्ली व्हॅल्यू आशिल्ली 35,64,000. ताचे व्हॅल्युएशन केल्लें 1997. ऑक्शना वेळार ताचे व्हॅल्युएशन केलें 9,85,000. ऑक्शन केल्लें 2004. ती प्रॉपर्टी विकली 13 लाखांक. तिसरी प्रॉपर्टीचे लोन दितना थारायल्ली व्हॅल्यू आशिल्ली 12 लाख. व्हॅल्युएशन वर्स आशिल्लें 1996. ऑक्शना वेळार व्हॅल्युएशन केलें 3,60,000. ऑक्शनाचे वर्स आसलें 2006. प्रॉपर्टी विकली 4,25,000. चौथ्या एका प्रॉपर्टीचे लोन दितना थारायल्ली व्हॅल्यू आशिल्ली 59,40,000. वर्स आशिल्लें 1997. ऑक्शना वेळार व्हॅल्युएशन केलें फकत 11 लाख. वर्स आशिल्लें 2006 आनी विकली फकत 9,05,850 रुपया. पाचव्या एका प्रॉपर्टीचे लोन दितना व्हॅल्युएशन आशिल्लें 66,87,500 रुपया. व्हॅल्युएशन केल्लें 1997.
ऑक्शना वेळार तिचेच व्हॅल्युएशन केलें 25,90,000 वर्स आशिल्ले 2008 आनी विकली फकत 25 लाखांक। एका प्रॉपर्टीचे लोन दितना व्हॅल्युएशन केल्ले 1,17,40,000 वर्स आशिल्ले 1997। ऑक्शना वेळार त्याचे व्हॅल्युएशन केले फकत 46 लाख वर्स आशिल्ले 2004। तीच प्रॉपर्टी विकली फकत 46,01,000 रुपया। ह्यो सगळ्यो मॉर्गेज प्रॉपर्टी पणजे, म्हापसा, कळंगूट, पर्वरे आनी हेर प्रायम लोकेशना वयल्यो आसात। बँकेन कांय प्रॉपर्टी ह्यो ऑक्शना वेळार नव्यान व्हॅल्युएशन करूंक नासतना लोन दितना थारायल्ल्या व्हॅल्युएशना परस कमी रेटीन विकल्यात। त्यो कांय केसी आसात त्यो अश्यो। लोन दितना प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू थारायल्ली 99,04,500 रुपये, व्हॅल्युएशन केल्ले 2003, ऑक्शन केली 2007, ऑक्शना वेळार ती विकली फकत 25 लाखांक। दुसऱ्या एका प्रॉपर्टीचे लोन दितना व्हॅल्युएशन केल्ले 87,46,200 रुपया, 1995 केल्ले व्हॅल्युएशन, ऑक्शन केली 2007, विकली फकत 65 लाखांक। तिसऱ्या एका प्रॉपर्टीचे लोन दितना व्हॅल्युएशन केल्ले 5,33,00,000 वर्स आशिल्ले 1996, ऑक्शन केली 2007, विकली फकत 1,30,00,000 लाखांक। आनी एका प्रॉपर्टीचे लोन दितना व्हॅल्युएशन केल्ले 29,76,700 रुपया वर्स आशिल्ले 1996, ऑक्शन केली 2007, विकली फकत 7,04,00,000 रुपया। आनी एका प्रॉपर्टीचे लोन दितना व्हॅल्युएशन केल्ले 1,80,68,250 रुपया, व्हॅल्युएशन केल्ले 1996, ऑक्शन केली प्रॉपर्टी 2007, विकली फकत 95 लाखांक। आनी एका प्रॉपर्टीचे लोन दितना व्हॅल्युएशन केल्ले 2,90,11,350 रुपया वर्स आशिल्ले 1996, त्या प्रॉपर्टीचे ऑक्शन केले 2007, विकली फकत 1,36,52,400 रुपया। आनी एका प्रॉपर्टीचे लोन दितना व्हॅल्युएशन केल्ले 14 लाख वर्स आशिल्ले 1994, ऑक्शन केली 2010, विकली 4,50,000। आनी एका प्रॉपर्टीचे लोन दितना व्हॅल्युएशन केल्ले 39,50,000, व्हॅल्युएशन केल्ले 2003, ऑक्शन केली 2010, विकली फकत 13 लाखांक। रीण दिल्लो बुडिल्लो अमाउंट भरून काडपाक म्हूण बँको मॉर्गेज प्रॉपर्टी विकतात, मात गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेन केल्ले मॉर्गेज प्रॉपर्टीचे ऑक्शनांतल्यान रिणाचो अमाउंट सुद्धा फारीक जायना। ही सगळी कोट्यांची गुड्डुलसांव करून कमी रेटीन मॉर्गेज प्रॉपर्टी घेवप्यां मदीं बँकेचोच कांय स्टाफ, काय मोठमोठे राजकारणी, काय बिल्डर आनी काय उद्योजकूय आसात। सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ह्यो सगळ्यो केसी 2002 ते 2012 हे मजगती जाल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे। राज्यांतल्यो सगळ्यो प्राथमीक आनी माध्यमीक शाळा सोमारच्यान सुरू जातात। शाळेत वचपा खातीर भुरग्यांनी तयारी सुरू केल्या। पुस्तकां, बॅगां, रेनकोट, सत्र्यो, युनिफॉर्म घेवप अजूनय चालू आसा। 2 म्हयन्यांची सुटी सोंपोवन शाळेक वचूंक भुरगीं व्हडा उमेदीन तयार जाल्यात। मार्केटात पळयत जाल्यार सगळे कडेन शाळेत वचपा खातीर जाय त्यो वस्तू घेवपा खातीर भुरग्यांची आनी तांच्या पालकांची गर्दी पडिल्ली दिश्टी पडटा। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। सोमारच्यान सगळ्यो शाळा हायस्कुलां भुरग्यांच्या किलबिलाटान गजबजतली। भुरग्यांक स्कूल सुरू जातना कितें जाय ताची तयारी करपा खातीर पालकांची धांवपळ सुरू आसा। मार्केट भुरग्यांक इस्कॉलां खातीर जाय आशिल्ल्या वस्तूंनी भरला। वेगवेगळ्या तरेचे स्कूल बॅग, शूज, रेनकोट, सत्र्यो मार्केटांत दिश्टी पडटात। भुरग्यांनी इस्कॉलाक वचपाची तयारी करतना बुकांक कवर घातल्यात, युनिफॉर्म, शूज, बॅग रेडी दवरल्यात। इस्कॉलांनी भुरग्यां खातीर तयारी करतना बालरथ तयार दवरल्यात। फाटले 1.5-2 म्हयने ह्या बालरथांचो वापर जावंक नाशिल्लो। बालरथा बरोबरच भुरग्यांक व्हरपाक हाडपाक आशिल्ली प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्ट वेवस्थाय तयार जाल्यात। नव्या शिक्षणीक वर्सा सुमार 1,30,000 भुरगीं सोमारच्यान इस्कॉलांत वतली। Schools will reopen on 5th June 2017 as per the schedule, and there is no change. Classes from 1st to 12th will continue regularly from 5th June, except standard 11th because the result declared recently, which may take 1 week later on. Bureau Report, Prudent. Give a break.